आम्ही SIR जे रिव्हिजन चलता स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन चलता ताजेर आम्ही कंटिन्युअसली मॉनिटरिंग चालूच आसा आमचें आणि एवरी टायम आम्ही जेन्ना सोद लावपाक सोदता एक नाल्यार एक न्यू आमकां दिश्टी पडटा. आमकां आतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां डिलिशन फॉर्म 7 जी बीजेपीचे BLAs हांणी बोल्ल्या ताजो आमकां लिस्ट मेळ्ळा. 9th of January लागिल्ले ते 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th पासून ह्यूज नंबर ऑफ डिलिशन्स ते अप्लाय करता थ्रू फॉर्म नंबर 7. आणि कोणाचे डिलिशन जे लोक थंय आसा जे लोक थंय रावता एक्च्युअल रावता समजा तांची नांवां इन्क्लूड केला फॉर डिलिशन. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की डिलिशनाक घातली म्हणटरी एक कोणें घातली म्हणटरी नोटीस काडपाक पडली. सो इलेक्शन कमिशन नोटीस काडटली कोण हियरिंगाक वयतलो ना वयतलो कोण आहा तो सपोज टायम आहा तो गेलो हें कितें आतां हार्डली एनी पिरियड इज लेफ्ट हें कंप्लीट जावपाक समजलें आनी त्या टायमार कोण वचना तो डिलीट जातलो. पूण पयलीं सद्दां रॉंग इन्फॉर्मेशन फायल करप की पर्मनंटली हें म्हण शिफ्टेड म्हण हें रॉंग सामकें. बीजेपीचे BLA जे आसा तांणी हें केल्लां. आनी सेकंडली आमकां इवन चीफ इलेक्टरल ऑफिसर जेन्ना आमी ताका मेळ्ळे ह्या बाबतींत ताणें आमकां सांगलें की हें लिमीट आसा म्हण प्रत्येक BLA फक्त 10 पर डे तेणें सबमीट करपाक जाता. पूण आमकां जो हें मेळटा फिगर मेळटा 48 एकल्यान सबमीट केल्ले आहा 78 एकल्यान सबमीट केल्ले आहा 50 एकल्यान सबमीट केल्ले आहा हे भशेन मल्टिपल सामकें इन मिन्स मोर देन 50 तशें सगळे BLAन एक बुटांतल्यान म्हणजे तांकां टार्गेट दिल्लो म्हण आयकूं येता समजलें. आनी ते प्रमाणे ते कोणाचें नांव घातल्यान दिलां म्हळ्यार ऑन एवरेज बेसीस कितले तरी डिलीट जावपाक सारकें समजलें. फर्स्ट राउंड एक्चुअली नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीक लुकान मेळ्ळो हें सगळ्यांक खबर आसा कांय मिस्टेकी लागून. आतां फर्स्ट राउंड जेन्ना एन्युमरेशन फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन चलतालें त्या टायमार पयलीं सद्दां 7,500 मायल्स डिलीट जाली. ASDT म्हण लिस्ट आसता एबसंट शिफ्टेड डेड ह्या लिस्टांतल्यान 7,500 पयलींच भायर पडले. आनी आतां ह्या प्रकारान करून हो स्कॅम करून हो फ्रॉड करून आनीक 2-4 हजार डिलीट करपाक तांचे प्रयत्न आसा. हे सामकें रॉंग आसा. इनफॅक्ट हे जे BLAs जेणी हे फॉर्म फायल केल्ले आसा परमनंटली शिफ्टेड रॉंग इन्फॉर्मेशन जे दिल्लें आहा ताका सेक्शन 31 लागता हाजेर म्हणजे इट्स अ क्रायम फॉर गिवींग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. आमी डिमांड करता की हे BLAक एक्शन घेवचें म्हण. आनी आमी राजस्थानात सुद्दां आमी पळयल्लें आहा एक BLO हें करता सांगता की आपणाक प्रेशरायज करता म्हण अमके सेक्शनां डिलीट करता म्हण हें हांगाय जावपाक लागलें आहा. सो हे टोटल रॉंग जे चल्लें आहा आनी SIR जे सिस्टम एकदम रॉंग जाता आनी खंय तरी एक एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम हे मॅनिप्युलेट करपाक सोदता इलेक्ट्रल रोल्स मॅनिप्युलेट करपाक सोदता हेजेर बंदी येवपाक जाय हो आमचो साम स्ट्रॉंग डिमांड आसा. दुसरें आतां जेन्ना इन्क्लुजन्स म्हण आसा मारगांव सुद्दां आमी जेन्ना हें करता एडिशन हें करपा टायमार फॉर्म्स घेवन दवरले आहा BLOनी फॉर्म घेवन दवरले आहा पूण ते सांगता ते अपलोड जायना म्हण. सो अपलोड जायना म्हणटा ते सांगता की ह्या फायनल रोलान ते येवपा ना पूण तेजे उपरांत SIR कंप्लीट जालें म्हणटकीर मागीर एड करून दिता म्हण हें कसलें म्हळ्यार जे कोण जेन्युइन आपलें नांव घालपाक सोदता तेंचे तुमी हें करता पयलीं डिलीट करता ASDT लिस्टान घालून तांकां डिलीट करता आनी फॉर्म 6 भरपाक लायता आनी फॉर्म 6 जेन्ना भरून दिता त्या टायमार तुमी म्हणटा की अपलोड जायना म्हण म्हळ्यार ते सारके भायर उडोवपाक सोदता तुमी. असले हे फ्रॉड चल्ले आसा ह्या सरकारा थ्रू आनी BJP थ्रू. आमकां वी कंडेम दीस attempt to manipulate the electoral rolls and we hope that the chief electoral officer takes note of all these scams that are happening and how people are being removed from the election rolls.